Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Bhagwan Jisu, Prahlad Jisu, Mahima Jisu, Stuti Jisu, Aradan Jisu, Vandan Jisu, Jai Jisu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणींनो, नोव्हेंबर महिनो आम्ही दोन विशेष संभ्रम करताव. पहिलो संभ्रम संत भक्तांची परब आणि दुसरो संभ्रम आमच्या देवाधीन जाल्ल्या बाबा भयणी सरल्या बाबताचो दीस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमकां ह्या संवसारांत आमचें जीवन जिवंक देवान आदर्श जावन संत भक्त दिल्यात. बरी जिणी ते जियेल्यात. ह्या संवसारांत कश्टांची तांणी फूड केल्या. संत भक्त सुलाभाचें जिवन जिवंक नात. जिवितांत जायते कश्ट तांणी फूड केल्यात. जायती दगदोणी तांकां मेळ्ळ्या. जायत्या रितीन त्याग आनी सॅक्रिफायस तांणी केल्यात सोम्या खातीर, सोम्याच्या मोगा खातीर. आनी असले तांच्या जिवनाक देवान ताका इनाम दिलां, सर्गीच्या राजाचें जिवीत. आनी थंयसर ते आमचे बसत मागतात. हर एक दीस आमच्यो विनत्यो, आमचे कश्ट, आमचे इरादे आमी तांचे मुखार दवरतना कळनासतना देवाचें तोंड ते पळयतात. आमचे खातीर देवा कडेन मागतात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून आमकां एक बोळ आसा. सांत भक्त आमचे खातीर मागतात. आमकां एक विनंती करतले थंयसर आसा देवाच्या हाजीरपणांत. आनी एक दीस आमकांय थंय वचोंक आसा. आमी त्या जाग्याक वचोंक आसा. आनी बरोबर आमकां देव दिता. सरल्या बाबताचो दिवस आमी दुसरे दिसाच आचरण करता. कित्याक थंयसर आमकां ह्या संवसारांत परमनंट न्ही भाव भयणीनो. आमी हांगासर थोडेच दीस आसा. पूण आमचें जिवीत ह्या संवसारांत काबार जाता आसतना आमी सर्गीच्या राजाक पावतल्या. देवाच्या हाजीरपणांत आमी जियेतल्या. देखून आमकां जिवीताचो बरवसो दिला. त्या जिवीताच्या बरवशान जियोंक आमी देवाची कृपा मागया. आज सक्कड आमच्या सरिल्ल्या बाबत्यांचो उडास करया. देवाधीन जाल्ल्या सक्कड आमच्या बाबा भयणीचो उडास करया. तांच्या बसत मागया. आमच्या कुटुंबांतली, आमच्या वळखीची, आमच्या सैरी दैरी कोण सक्कड आमच्या संगत जियेल्ली, आमची मालगडी सक्कड आज तांचो उडास करया. तांच्या बसत मागया. ती आमच्या बसत मागतात. आज कोण जर तर प्रगतींत आसात, कोणाक आनीकी पातकाच्या त्या पक्षांनी आनीकी पुरतें मेळोंक ना, कोण आनीकी त्या सर्गीच्या वाट्याक देवाक लागींच आसात, हर एकल्या बसत मागया आनी आमच्यो विनोद देवाक भेटोवया. दिंबेर पडया आनी सोम्याक आमी आराधन करया. Sakya
मोगा तेरा तुझा मुझे देव तू मुझे मौत केलो देव तू मुझे मौत केलो स्वी या उंड्याच्या रूपार मुझे संगत हासाय मोला अधिक जिविताचे देणे समयान तुवें आमकां दिलाय या संसारांत हांवें आनी एकल्यानी समया तुजो पवित्र मोग बगीसय तुझ्या मोगांत मी एकवटून जियेसय तुझ्या सारख्याचे आमी जायसय एक दीस या संसारांत आमी तुझे सरसी येताना समया तुझे ते आमी एक जायसय आनी तुझ्या पवित्र हाजीरपणांत जियेताय म्हूण समया तुजी कशी हे तूं आशेताय त्या खातीर समया तुवेंच सांगलें जोच्या वांजेलांत अपुर्वाची मुत्रां म्हज्या बापाची कुशी जावन आसा हर एकल्यान बचाव जायचोय म्हज्या बापान म्हज्या आदी दिल्ल्यान कोणाक एकल्याक सयत आमी ओगडायनाय बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळतय समया असली जावन आसा तुजी कुशी असले मोन तुझे आज आमी दिंबेर आसा तुझे मुखार आसची आनी अरियेकले या संवसारांत जिवचे आमी भाव भयणी समया आमी सगळ्यांनी तुझे खाल आसुदय तुझ्या संगतपणांत आशिदय तुझ्या सर्गींच्या जिवितांत आमी तुझे ती वांटली जायते म्हणली खुशी समया तुजी आनी ह्या खातीर आमचे अपराध तूं सोंपताय आमची ती मोग दाखयताय आमची पातकां बक्षिताय आमकां तुझ्या सारकेचे करून दवरताय तुझे दैवीक रूप आमचे ते समया तुमकां सांबाळटाय आनी ह्या मारिपा जेजो आमचे जिवीत तुझ्या जिविता सारकें जीवंक आमकां पवकयत करताय ह्या खातीर आमी तुका आराधन करता कितलो
भाव भयणीनो, हांव जावन आसा जिवंतपणाने जिवीत. कोण म्हाका सत मानता तो जियेतलो, तो मरास जाल्यार जियेतलो. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 दो कोण म्हाका सत मानता तो जियेतलो. बाबा भयणी, आमी मोरतले हांव सकडे ह्या संवसारांत कुडीन आमी मोरतले हांव. देवाचे उतर सांगता, कोण सोम्याती सत मानता ताका मरण ना, तो जियेतलो. आमची कूड मरत, पूण आमचो आत्मो देवाचें रूप जावन असो मोलादीक आत्मो तो मरना, देवा थंय वता. कित्याक आमी देवा थंय पाट आयकता नायिल्ल्याव देवा थंय पाटी वता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आमी देखून आमी घरा पाटी वचोंक आसा. आमी देवाच्या घरांत नायिल्ल्याव ह्या संवसारांत मनशाचे कुडीच्या रुपार देवान आमकां ह्या संवसारांत धरलें. यात्रीक जावन पळयणारे जावन आमी एका यात्रेक पळयना गेल्ले बरे भोंवक आयल्या ह्या संवसारांत. देवाचो मोग भोगूंक, देवाचें रूप जोडोवंक, देवाचे एक देवाच्या त्या मोगा साक्ष दिवंक आमी संवसारांत आयल्या. पूण आमी ते पाटी वयतले. हांव हे दिसान पाटी वयतले. हांव केदार म्हण आमी नेना, पण आमकां सगळ्यांक पाटी वचोंक आसा. काल एकलो आमचो भाव गेलो पाटी. काल तो मार्सेल क्रास्ता म्हणलो भाव काल गेला पाटी. आज आमचो आनी एकलो भाव अलायन्सी म्हणून आज ताचें मन ह्या वेळार किन्निकोळी जालें. सांजो 32 वाड्यांतलो थंय गेलो. मस्त जाणां आमची गेल्यांत आनी कितून वाट्यार आसात, आस्पत्रेंत आसात. भाव भयणीनो, आमकां वचोंक आसा. मरणा विशयान आमकां थोडी फावटी चिंतना ना भंय दिसता, पण आमी भियोंक ना. आमी लायनी रावल्या, क्यू रावल्या आमी. केदार आमचे टर्न येता आमकां गुत्तू ना. एक एक स्टेप मुखार वचून तसां लागीं 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 जावन आसा. हांव इल्लो मुखार आसा, तुमी थोडी फाटी आसात कोण ना, आनी कोण मुखार आसा फाटी आसा आमी गुत्तू ना. आमी लायनीर आसा. भाव भयणीनो, आमचे चान्स येताना आमी वचोंक आसा. कोणी आमकां रावंक येवंक ना. देखून आज देवाचें उतर सांगता, आमी जिवीतांत भरोसो दवरूंक जाय. कित्याक आमी खंयसर वेता थंयसर दूख ना, थंयसर बेजार येना, थंयसर रडणें ना, थंय सलवणी ना, थंयसर सुख संतोश, देवा थंय समाधान, देवाचें रूप तें देवाच्या हाजीरपणांत आमी जिवचें. तो संतोश ह्या संवसारांतलो राग, मोसोर, आगे, जिद्द, वायट, कोडेपण, खबरो आनी कितें हें कांयच ना. थंयसर सकड देवाच्या हाजीरपणांत आमी संतोशान आमी जियेता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी सांगया सोम्या कडेन, जिवीत दिवच्या देवा आमी तुजेर बरवसता. जिवीत दिवच्या देवा आमी तुजेर बरवसता. प्रमाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दग्ध तांकां लागचे नात. जिवीत दिवच्या देवा आमी तुजेर बरवसता. आमचे तावन तसो वेगळा सार एक सत्यानाश कसो दिसलो, पूण ती शांतीन आसात. मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी अमर जिविताचो पूर्ण बरवसो तांकां असलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी आपलो सवय आसूंक ती योग्य म्हूण तांकां दिसून आयलें. बंगार उज्यान घालून तपासतात तशें तांकां तपासलीं
आणि होम बलिये बरी तांकां मानून घेतली. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. तांच्या जडतेच्या दिसा ती परजळटली, सर्व मदल्यान किटा बरी ती धांवतली. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. ती राष्ट्राची नीत करतली आणि परजांचे राजवट चलयतली आणि सर्वेस्पर ससनाक तांचो राय जातलो. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. ताचेर विश्वास दवरता ती ताचे सुमे मोगांची येतली. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. ताणे मिसून काडल्या कुरपा आणि धाया लाभतेली. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. प्रमाणीक मनीस आपलो काळ भरच्या आदी मोरास जालेली ताका विशव मेळटलो. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. देवाक तो मानवलो देखून देवान तसो मोग केलो. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. पातक्या मदीं जीव नासतना ताका वयर उबारून व्हेलो. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. खोटेपणान ताची मोत विकार करिना जावं वा कपटपणान ताच्या अत्या बुलयना जावं ताका काडून व्हेलो. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. थोड्या सकलान संपूर्ण पावून ताका लांब आवक मेळ्ळें. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. तसो आत्मो सर्वेस्पराक मानवलो देखून ताणें ताका खोटेपणा मदलो बेगीनच काडून व्हेलो. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. देवाची कृपा आनी काकूळट ताणें मिसून काडल्यांक मेळटा आनी तो आपल्या भक्तांक राखता. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. दळबरसो सर्वेस्पर ह्या पर्वतार सगळ्या परसांक बोडयेक जेवण तयार करतलो. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. सगळ्या परजांचेर पडलेलो तो आसा तो पडदो सगळ्या राष्ट्रांचेर पांघरलेलें आसा तें पांघरण तो काडून उडयतलो. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो आनी अर्येका मुखा वयलीं दुखां पुसून काडटलो. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. तो आपलेसो परजेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून ताका पयस उडयतलो. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. सर्वेस्परचो विश्वास मो केदींच संपना, ताचे काकुळटी केदींच अंत ना. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे दायज देखून हांव ताचेर दवरता म्हजो विश्वास. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. पृथ्वेच्या धुळींत न्हिदोन आसा तांचे मदलीं जायतीं जाणां उडटलीं. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. जानवाय आसलेली मळबाच्या प्रकाशा बरी प्रकाशतली आनी ससनाक नेकेत्रां बरी परजळटलीं. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. बापान म्हज्या आदीन केल्लें सर म्हजेच तरशी येतलें आनी म्हजेच तरशी येतल्याक हांव कितें पयस करिसो ना. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. सर्गींत हांव देंवून हांव आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यान तें 1,00,000 सितां वगडायनाये ही म्हाका धाडलेल्याची खुशी. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. उताक देतल्या प्रती 1,00,000 सस्ती जिवीत मेळसे हीच म्हज्या बापाची खुशी. जिवेतीमच्या देवा आमी तुजेर परवसतां. भावा भयणीनो, देवाच्या उतरान फुडें आमकां भरवसो जीव केला. आमकां सगळ्यांक देवान भरवसो दिला. आमकां मरण कांय भियाचें न्ही. आमी भियोंक ना. आमी भावार्थान जियेतला, देवा सुमें जियेतला, देवाच्या मोगान जियेतला. आमकां मरण म्हणल्यार कांय भेना. धैर्यान आमी येचें, कित्याक आमच्या सर्गीच्या बापा थंय वेतले हांव. तर आमी सकड एक घडी भर उबी रावया, गावया आमी गीत बागी भरवसो. बागी भरवसो जेजो मोजो Yes, 21.
देवाची उतर ऐकूया इकडे बर हे मुझे गयान ही मुझी आशा उर्नूंक तारो काग हर एक दिसा आमी बाबा भयणीनो वेतनान त्या जाग्याक देवाक उर्नू रात आनी दीस थंय अंत ना आरंभ ना हर एक दीस सकाळ आनी सांज म्हूण थंयसर ना सर्व देवाचे दूत महादूत सांत भक्त हर एकलो देवाची महिमा गजयतात थंयसर हे मुझे गायन मुझी आशा सर्वेस्पराक उर्नूंक आनी आमी तांचे संगता मेळोन बुरनितले आनी तो नवो सर्ग नवो आकाश नवी रचना आमी ती पळयतले सर्गींच्या राजांत ह्या विशीं देवाचें उतर कितें सांगता आमी आयकुया उगडापण पुस्तकांतलें वाचप तेतवां हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली पयलोसो आकाश एक पृथ्वी नपयस जाल्ली दर्योय नास जाल्लो हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें ओरेताक मेळून पेशे ओकले बरी नेटोन तें आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातून देंवून येतलें
सिंहासना कुशीन तावन येतलो एक व्हडलो थाळो येपरी म्हणालो, पूण आतां मनशां मदें देवाचें बिडार जालें, तो तांचे मदें रावतलो, ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडटलो. मरण वा विलाप, रडणे वा दूख आनी आसची नात, कित्याक आदलो संवसार नाश जावन गेला. तेदवा सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें, पळय आतां सगल्यो ह्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. हांव अल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. कोणी ताण येता जाल्यार हांव दिता तें जीव दिता तें झरीचें उदक फुंक्याक पिवंक दिता. जैतेवण जातल्याक सगळें दायज मेळटलें. हांव तसो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. देवाचे उतारिये वा देवाचे व्हड उपकार. बसया. बाबा भयणीनो, जर हांव एक तुमकां सवाल विचारून जाल्यार कोणीय पुणी तुमी सर्ग देखला गे, तुमी म्हणटल्यात आमी सर्ग पळोवंक ना, कित्याक सर्ग पळोवचो वेळ येवंक ना. जर हांव आनी एक सवाल तुमकां विचारतां, हें कोणपणी पळयलां गे, तुमी म्हणटल्यात ना आनी की तो वेळ येवंक ना, हें कोणाक वचोंक नाका आमकां. पूण बाबा भयणीनो, जे संवसारांत तुमी जियेता थंय हें कोंडी आसा, सर्गी आसा. खंयसर एका घरांत सकाळां सांगता बसून मोगान जियेतात, मोगान जेवतात, मोगान मागण्या करतात, मोगान जीत तांकां एकामेकाक सुदार दितात. थंय सर्ग पळोवंक मेळटा. खंयसर मनशां खंयच्या पिरगजेंत, खंयच्या समाजेंत सगळे एकामेका माया मोगान आसात. थंयसर उणें ना, वांटून घेतात, माया थंय बरेपण आसा, कोणी एकामेका राग द्वेश दवरिनात. थंयसर सर्ग आसा. जर आमी पळयता खंयसर राग आसा, द्वेश आसा, जिद्द आसा, आगे आसा, एकामेकाक थंयसर हिंसा आसा, थंय आमी कोण पळयता. ह्या दिसांनी यूट्यूब तुमी ऑन केल्यार पुरो सर्गी दिसता, कोण दिसता. पॅलेस्टिनांत, इस्रायलांत फाटल्या 1 म्हयन्यांत घडच्यो संगती बाबा भयणीनो, थंयसर कोण आमकां पळोवंक मेळटा. कितलीं जाणां त्या ऑक्टोबरच्या 7 तारखेर खंयच्या घडये हमास आनी थंयसर इस्रायलाचेर धाड घालून सुरू केल्ली. थंयसर आशिल्ल्या कितलेशा जुदेवांक नगाड काडले, भुरग्यांची घुमटी कातरली, कितलेशांक जिवे जिवे उलपायले, थोडे तरणाट्या स्थलयांक अत्याचार केलो, तांकां वोण मेले, बरबरें वोण मेले, तांचे रागात वाडयले आनी बहुत क्रूर रितीन तांकां जिवेशी मारले, बरबऱ्या रोड रस्त्यार वोण मेले. हें कोण थंयसर तांव सुरू जालें. आनी थंयसर तावन मुखार आमी पळयता इस्रायलान आतां फाटीं तांचेर झूज मांडलें. पॅलेस्टिनाचेर ह्या घडये बॉम्ब दिसान दीस पडटात आनी बिल्डिंगां कोसळटात. कितलीं जाणां त्या बिल्डिंगा पोंदा पडून मरतात, कितलीं भुरगीं विकलांग जाल्यांत, कितलीं स्त्रियो गर्भस्थ स्त्रियो पर्यंत भुरग्यांक जल्म दिवचे कश्टाच्या परी थंयसर त्या घडये तांकां अवकात ना. असले कश्ट, असलें कोंड 7-8 वयर लोक येदोळ मेलो. दिसता पडले आनीक मरण आसात. हाचे व्हरतें कोंड खंय आसा. गांव सोडून खंयसर तीं जियेतात
आनी घंटे गटल्यान तांकां एका खणा खातीर राखजे, टॉयलेट आसली जाल्यार घंटे गटल्यान राखजे, असली परिस्थिती जिवंक घर ना, टेंटां घालून रावचे, मार्गार तांणी जियेचे, असली परिस्थिती हेमकोण आनी कितें आसा? हे सगळे मनशाच्या खोटेपणा वरवीं जावचें. देवाचे उतर आमकां सांगता भाव भयणीनो, देव नवी पृथ्वी आनी नवो संसर्ग रस्ता, नवो तो आकाश. देवाती नवें जिवीत आसा. देखून आमी ह्या संवसारी जिवितांत बाबा भयणीनो आमी जर तर पळोवंक गेल्यार मस्तुदान आमी चिंताव आमकां संवसारांत आनीकी 4 दीस रावचे, आनी इल्लें जियेचे, आमकां मरोंक नाका, आमकां आनीकी जिवंक जाय. त्या देखून आमी आनीकी लांब मागताव, आनीकी बरी भलायकी मागताव, 6 दीस रावचे, मोरच्या मनशाक उरोवंक आमी पेसरताव. कित्याक आमकां स्वसर्ग संवसार सर्ग म्हूण दिसता, पूण आमी जिवसो संवसार मात्र हेमकोण जाला. सगळें वायट हांगासर भरलां, सगळो राग आनी द्वेश हांगासर आसा. मनशां एकामेकाक वळखुच्या बदला द्वेशान जियेतात. देवाक मनीस विसरला. खंयसर सर्ग आसा थंय देव आसा, पूण आज संवसारांत देव ना. देवाक मनशान गुडबाय केला, त्या देखून संवसार हेमकोण जाला. आज आमी जाणाव कुटुंबांनी मागणें ना, आज कित्यानी भावार्थ ना, आज सगळें सोडलां. मनीस संवसारी वस्तू फाटल्यान गेला, संवसारी कुशलाय फाटल्यान वता. पयशे आस्त वदीक सर्वस्व. आज मनीस एन्जॉयमेंटाचें जीवन जिवंक कशी व्हरता, देखून देवाक जागो ना, देखून संवसार हेमकोण जाला. पूण बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आज आमकां ह्याच्या वाचपान आमकां बरवसो दिता. तेन्ना हांवें नवो प्रकाश आनी नवी पृथ्वी देखली. पयलेसो आकाश आनी पृथ्वी पयस जाल्ली, दर्योय नांच जाल्लो, आनी हांवें पवित्र सर नवें जेरुसलेम देखलें. वरताक उलोवंक मेळोंक उकले बरी नेटोवन तें आयत जाल्लें, सर्गा वयलें देवातावन देंवन येतालें. पळया हें देवाचें उतर सांगता. भाव भयणीनो, कितें हें नवें जेरुसलेम? हें नवें जेरुसलेम जावन आसा मनशाचें नवें जीवन. देवांतय आमी जिवोवचें जीवन. उकले बरी नेटोवन आमी देवांतय आमचें जिवीत परिवर्तन जाता. संवसारी जिविताचे आमची फातकाची कथा सगळी आमकां शेळयेच्या रक्तान ती धुवन काडटात. संवसारांत ते राग, कोटेपण, द्वेश ह्या संवसारी वस्तू आमी जिवच्या कुडी सवय मातयेक सरे जातात, पूर हांगासराकेर जाता. आनी आत्मो आमी देवा थंय वेता त्या सर्गींच्या सुखाक. आनी थंयसर देवाचें उतर सांगता, थंयसर देवा मनशा मदें देवाचें बिडार जालें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मनशा मदें देवाचें बिडार जालें. आज आमचें जिवन जर तर ह्या संवसारांत सर्ग करीत तर आमकां कितें गरजेचें म्हळ्यार देवाचें उतर हांगा स्पश्ट सांगता. मनशा मदें खंयसर देवाचें बिडार जाता थंयसर सर्ग जाता. खंयसर मनशा मदें देवाचें बिडार जायना थंयसर सर्ग जायना, हेमकोण जाता, थंयसर देवसाराचें बिडार जाता. देखून खंय पाताक आसा, कोटेपण आसा, राग आसा, द्वेश आसा, थंय समाधान ना, लढाय झगडी सदांच चलतात. मनीस मनशाक खातां खावंक दिल्ल्या भशेन येता, एकामेका मांसां खातात, अन्नाडपणाची जिवीत जियेतात, अनीत भ्रश्टाचार हें पुरो भरोवन येता. बाबा भयणीनो, थंयसर हेमकोंडांत असो देवसार लुसिफर देवना थंय हेमकोंड देवसाराचें राज. देखून आज आमी आमच्या जिविताविशीं चिंत्या, आमी सर्ग थंय मात राखचे न्ही. आमकां हांगासर आज देवाचें उतर आमकां सांगता, संवसार आमी सर्ग करूंक शिकचे. पयलें काम आमचें तें. आमचो सर्ग हांगासर तावन आरंभ जाता. आमी संवसारांत मरणाचेर जैत उरचें हांगासर तावन.
जिवीत हांगातावन आरंभ जाता थंय गेल्या उपरांत न्ही कुडींत आमी जिवंत आसतना केदळा देवाचें हाजीरपण आमच्या काळजांत जाता आमच्या जिवितांत जाता देव आमचे मदें जिवंक सुरू करता खंयच्या कुटुंबांत देव आसा कोणाच्या काळजांत देव आसा कोणाच्या वावरांत देव आसा कोणाच्या चिंतपांत देव आसा कोणाच्या सालचमकणेन देव आसा देवाचें तें रूप थंयसर तें प्रतिफलन जाता बाबा भयणीनो तें तो सर्ग देखून एक घडीभर चिंतया आमच्या जिविता विशयान आमी सरकार आसा हेम कोणात आसा उडास करया मेल्या उपरांत चिंतचे नाका मेल्या उपरांत आमकां सीदा डायरेक्ट कितें संवसारांत आमी केल्ली टिकेट काडून येता टिकेट आमकां मरतना दिन हांगात आमकां तुमी खंय टुराक यात्रे पळयना आमी पयलें एअरपोर्टान काना आमी तो हें दितात आमकां काले बोर्डिंग पास दितात बोर्डिंग पास ते बोर्डिंग पास काडून आसात आमी जर तर इस्रायलाक वचून 2 बोर्डिंग पास दितात एक हांगातावन दुबय आनी एक दुबय तावन आनी जॉर्डन म्हणसर आमकां मरतना आमकां बोर्डिंग पास मेळटा बोर्डिंग पास हांगातावन जर तर संवसारान तुजें जिवीत बरें ना संवसारान तुका हेमकोंडाचें जिवीत येतय तुका हेमकोंडाचो बोर्डिंग पास मेळटा सर्गीचो बोर्डिंग पास मेळना आमी चिंतचे नाका देखून मागीर त्या वेळार आमी पळया बोर्डिंग पास आतांत आमी अमानत करीचे बरी जिणी जिवन आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या काळजांत आमच्या बऱ्यान वैयक्तीक बरें जिवीत आमी जियेता तर आमचे घर आमी सर्ग करता तर आमची जिणी सर्गाची करता तर आमचे रूप देवाचें जाता तर आमकां बोर्डिंग पास मेळटा सर्गाक नातर आमकां बोर्डिंग पास सर्गाक मेळना आमकां सीदा देंवसाराचो बोर्डिंग पास मेळटा थंय वचून हेमकोंडाक देखून आमी कितें विसरून काडटा तें आमचेर आसा आनी थंयसर कितें आसा देवाचें उतर सांगता थंयसर देव आमचे मदें आसा थंयसर आमी देवाची परजा जातले हांव आनी तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडटलो देव मनशाच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडटा सर्ग जाल्ले कडेन मरण वा विलाप रडणे दूख आनी थंयसर आसची नात कित्याक आदलो संवसार नाश जावन गेला देवाचो आसल्याक आदलो संवसार नाश जावन गेला पूण कोण आमी पळया आदल्यात संवसारांत आसा देव आमचे सवयना थंयसर आसचें दोळ्यांत दुखां थंयसर आसचें मरण थंयसर आसचें विलाप आनी रडणे बरी चापूर बाय सोकू वॉट्सअप व्हिडियो येतलो तर एका पळयल्लो तुमी पळयला कोण ना एक पॉलिटिशियन तो मरता मेल्या उपरांत सांत पेद्रू ताका 2 सॅम्पल्स दाखयता आनी तें पळोवन तो बरें पळयता हेमकोंडाचें सॅम्पल भारी बरें आसलें तो सर्ग विसच्या बदलाक सीद हेमकोंड ते विसता थंय बरें आहा म्हणून आनी आखरेक तें सॅम्पल विसून ताका थंयसर धरतना एक ते जियेल्या उपरांत थंयसर हेमकोंड कळटा तें मागीर तें पळयतना हेमकोंडाचें जिवीत कठीण मागीर तो म्हणटा पेद्रू कडेन कित्याक म्हाका थंय धाडलें अशें म्हूण गुत्तून जातलें म्हाका तें संवसारांत ती तशीं तुवें कितें पळया बोर्डिंगान तूं पॉलिटिक्सान सॅम्पल दाखयतात तशें हें काली हें मात्र प्रमो तुका दाखयल्लें मात तें पळोवंक असलें जिवन दुसऱ्यांत आसा हेमकोण भाव भयणीनो आमी जायतीं जाणां ह्या संवसारांत आमी आमची मिसळून सूख करता देखून आमी प्रत्येक तरान आमी सरिल्ल्या बाबतसो दीस आनी सांता भक्ताचें फेस्त करतना आमच्या जिविताची विसवण करया आमचें बोर्डिंग पास घेवंक तयार करया उडास करया आमी सगळीं मागीर आमी आखरेच्या घडी राखचे नाका फाल्यां करता परवां करता ताजे परवां करता म्हणून आमी चिंतचे नाका आमकां केदळा म्हूण गॅरंटी ना देखून आमचो बोर्डिंग पास वेळार घेया सर्गीचो बोर्डिंग पास वेळार घेया कोण्णें चुकचे नाका आमी आमकां बोर्डिंग पास हेमकोंडा वचो नाका आमकां तो थंयसर रडणे विलाप दांत किरलो न्ही थंयसर सदांच मरण आनी तें आसचें न्ही
देखून ह्या संवसारांत आमचें जिवीत बरें करया आनी सर्गेचो बोर्डींग पास आमकां पावोवंक दी. ह्या खातीर आमी बाबा भयणीनो आमची जिणी तयार करया. आमी देवाची कृपा मागया. सांता भक्तांची मजत आमी मागया. पयल्या सुवातेर आज आमच्या मरण पावल्या भाव भयणी खातीर मागया. कितलींशीं जाणां आमची भाव भयणी ह्या संवसारांत मरण पावल्यान तांचो उडास करया. एक बोर असक्कड आमी तांचे खातीर मागया. उडास काडा. तुमच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडा. आमची जावं पुरो आमची कोण आमची आवय बापाय जावं तुमची भाव आनी भयणी जावं पुरो आमच्या घरची आमची आप आनी व्हडली माय आमची मालगडी कोण मग देवादीन जाल्यांत जावं पुरो थोड्यांक सर्गींचे पास मेळोना तांकां तांचे जिवितांत तांणी वायट चुकोवन त्या वेळार कळनासतना नेणारपणान ताच्या जिविताची वाट चुकल्या. आजुनूय सर्गींच्या वाटेर ते आसा. पलगतींतल्या त्या नितळकायेच्या प्रक्रियेंत आसात. आमी तांचे बसत मागया. तुमची जाप सासणाचो विशय दी तांकां येसुया. सासणाचो विशय दी तांकां येसुया. सर्गींच्या बापा जेसे मनी मोळ्यांत वळिल्ल्या तुजे पुताच्या आमलीक रक्ताच्या पुण्यान आमी मागता. सासणाचो विशय दी तांकां येसुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताक खांब्याक बांदून कोरड्यांनी मारतना वळलेल्या तुझ्या ताच्या आमलीक रक्ताच्या पुण्यान आमी मागता. सासणाचो विशय दी तांकां येसुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या माथ्यार कांट्यासून मुकुट संचितना वळिल्ल्या आमलीक रक्ताच्या पुण्यान आमी मागता. सासणाचो विशय दी तांकां येसुया. सर्गींच्या बापा तुजो पूत जेरुसलेमाच्या वाटेर कुरीस घेवन चलतना ताणें वळयल्ल्या आमलीक रक्ताच्या पुण्यान आमी मागता. सासणाचो विशय दी तांकां येसुया. सर्गींच्या बापा येवकरिस्ताच्या रुपांनी आसच्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पुण्यान आमी मागता. सासणाचो विशय दी तांकां येसुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या हाता पांयान पांयांक किळ्यांचे घाई जातना वावुरल्या आमलीक रक्ताच्या पुण्यान आमी मागता. सासणाचो विशय दी तांकां येसुया. सर्गींच्या बापा तुजो पूत कुर्सार उमळटा आसतना ताच्या मायेच्या दिश्टी मुखार ताच्या काळजांतल्यान वळलेल्या आमलीक रक्त आनी उदकाच्या पुण्यान आमी मागता. सासणाचो विशय दी तांकां येसुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयन बागेवंत मोरयेन सुसुल्ल्या दुखीच्या पुण्यान आमी मागता. सासणाचो विशय दी तांकां येसुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या नांवा पासून रगत बरोवन ताका साक्षी दिल्या समेस्त रक्त साक्षीच्या पुण्यान आमी मागता. सासणाचो विशय दी तांकां येसुया. सर्गींच्या बापा समेस्त संत भक्तांच्या पुण्या पुणा वरवीं आमी मागता. सासणाचो विशय दी तांकां येसुया. बाबा भयणीनो आमी आमच्या देवा आदीन जाल्ल्या बसत मागलें आनी सर्गी आज सांत भक्त आमचे खातीर मागतात. देवाचें उतर सांगता फिलिपिकरां बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आमचो मायगांव सर्ग आमी सर्गेचे नागरीक थंयसान येवसा त्या सोडवंदर सुम्यांचे जो क्रिस्ताची आमी आतुरान वाट पळोवन आसा. आमी सगळीं ती सर्गींची वाट पळोवन आसा आनी ह्या सर्गींच्या वाटेर आसल्या आमच्या खातीर आमचे सांत भक्त मागतात. ह्या घडये थोडे इराद आमी उडास करया. उपरांत आमी सांत भक्ताची मजत मागया. ह्या घडये थोडे इराद आज आमी पाप सेवा पासत मागया. नोव्हेंबर म्हयन्याचो इरादो विशेष रितीन आमी पाप सेवा पासून मागोंक आमकां पवित्र सभा उलो दिता. पाप सैब सगळी पवित्र सभा ताणें सोलून व्हरूंक आसा. त्या पाप सैबाक आमकां आमी मागया प्रत्येक तरान देव ताका सांबाळून दी. सर्गींच्यो सावयो ताच्या हातान दितात. पेद्रूचें काम तो मुंदरून व्हरता. सगळ्या संवसाराक बचावेची जबाबदारी ताच्या हातांत आसा आनी त्या सर्गींच्यो सावयो ताच्या हातान दिल्यात आसता
ताच्या त्या वावरामध्ये पात हर एका बिस्वानी याजकांनी धार्मिकांनी हर एकल्या बवाडत्यांनी पाप सेवाचे प्रत्येक रितीन त्याच्यामध्ये पात जिबीत जोडूंक आसा आनी त्या आदी कोण आमच्या पाप सेवा पासून विशेष रितीन माग्या देवाच्या राधाचे बाचवेचे काम करच्या हर एका बिस्वा बसत हर एका याजकां बसत धार्मिकां बसत माग्या देवान तांकां विशेष रितीन विसल्यात तांकां अभिषिक्त केल्यात तांकां कॉन्सेक्रेट केल्यात कित्याक म्हळ्यार तरी एकल्या तांच्या वावुरां दिपात सर्गींच्या जिविताची तांकां ती बाचावी तांच्या हातान दिल्या तांणी मागोवंक आसा तांचे बसत मागया पॅलेस्टीन आनी इस्रायल मदले झूज बऱ्या तरान थांबोवन वेच्या बसत मागया कितलोसो लोक थंयसर दिसान दीस मरता आनी हे झूज थांबचे बरी दिसना आनी की विस्तारून ते येता त्या देखून जर तर ते विस्तारत ह्या महाझुजाक कारण जायत तर सगळो संवसारच नाश जातलो आनी आमी तांतूं नाश जातले मागीर आमी संवसाराक शांती जावच्या खातीर हे झूज थांबच्या खातीर मागीर आमी कश्टांत आसले आमच्या भाव भयणी खातीर प्रत्येक रितीन मरणाच्या तुनीर असली कितली जाणां आसात आस्पत्रेंत आसात जायतीं जाणां विविध पिड्यांनी वळवळटात आनी मारेकार पिड्यांनी कश्ट जातात असल्यांची संकश्टांत असल्या बसत मागया रीण असो बरो माथ्यार आसून आर्थीक संकश्टांनी पडलेल्या आमच्या भावा भयणी बसत मागया आमी आमच्या घरांनी कितलीशीं कुटुंबां वायट वाटेर आसून हेमकोणाच्या कुशीन चलतात संवसारी बरेपण सांडून देवाक विसरून कुटुंबां देसवाड जातात असल्या देसवाड आमच्या कुटुंबां बसत मागया वायट वाटेन वेच्या आमच्या युवकांना आनी भुरग्यां बसत मागया देव तांकां बचावेची वाट दिवं दी ह्याच घडये हांव मंगसर थोडी त्या समासात हांव तुमचे मुखार दवरता आनी उपरांत मी संत भक्तांची मजत मागया मोगला सुमयान जेजू आज हे सगळे आमी हिरादे आमची मागणी तुजे मुखार आमी सुमयान दवरता मोगला सुमया तूं जावन आसा ही संवसाराच्या भाच्या केल्लो सुरवंदार आज सगळ्या संवसाराचे इरादे तेसावां कश्ट तुजे मुखार आमी दवरता मरमीन म्हणलो एक 20 आनी 6 वर्सांचो तरणाटो सुमया चेन्नई आसून किडनीच्या पिड्यान वळवळटा तो बरो जावंक मागता ताच्या कुटुंबांत सुमया कुटुंबाची निरंतर मागतात एक बाब विजीट विजाचेर दुबय वता थंयसर ताका बरें काम मेळोवंक मागता त्या कारणान भावा भयणी एक बरें काम मेळोवंक तांचे कुटुंब मागता बसून एक भयण पांयाची दूख मस्त थेंबतावन आसा गूण जावंक ऐकना तिच्या पुताक एक तो पांय गूण दूख गूण जावंक तिच्या पुताक एक विजा मेळोवंक आनी बरें काम मेळोवंक तिच्या दुयेक मेलिटाक एक शिकोवंक बरी मोद दिवच्या बसत ती मागता एक भुरगें मोबायल एडिक्शना बली जाला आनी ताणें तें भायर येवंक वडिलांचे उतार आयकोवंक आनी शिकपाक आनी मोद दिवंक ताची वडिलां मागतात जानेत म्हणल्यार एका भयणीचो हात मस्त दूख आसा तो गूण जावच्या बसो ती मागता गोंयचे एक कुटुंब तांच्या घरच्या वडिलांक उडास जी सकत उणी जाल्यार बिजनेस बऱ्या तरान जायना ताचे पत्नीची भलायकी बरी ना घरान मस्त टेन्शन आसा हे सर समज परिहार जावंक आनी नातरांच्या आनी भुरग्यांच्या भलायके बसत आनी बरेपणा बसत मागतात एक भयण उण्या प्रायाची कॅन्सर पिड्यान वळवळटा भुरगीं ल्हान आसा बेश्टी ल्हान आनी सगळे कुटुंब कठीण भरलां तिचे बसत मागोवंक विनंती करता एक भावाचो एका गोंयांत एक स्टुडियो आसा ताजे रेंट ताका मेळना दैत्य आसपल्या म्हूण सतायतात बेगीन तें भाडें ताका मेळच्या बसत तो मागता मॅक्सी म्हणलो एकलो भाव अटॅक जावन हार्ट अटॅक जावन क्रिटिकल आसा केएमसींत मोतीर ना ताजी मतीर तो येवंक आनी बरो जावंक प्रत्येक तरान ताच्या कुटुंबाची मागतात आनी हांगासर आमचे विशेष रितीन मागोवंक विनंती केल्या मॅक्सीम केलराय
बैंदूर लुईस म्हणल्या भावाक पायांक सुजायला सोलोंक जायना मस्त वकात केल्यारी उणें जावना तो मागता सुमयान ताका आपूण बरें करूं एक भयण धाकची पिडा जावन कश्ट जाता पायांक बोळ ना सुजायला आनी ती बरी जावंक मागता बदपेता हांव सारेसन जास्तीन तांच्या खाजरी जिवितांत एका भुरग्याचें देणें मागतात एक भयण तिच्या मोतीक समाधान मेळोवंक आसल्या समाधांतले भायर येवंक आनी तिच्या भुरग्यांक परगांव ते बरें खाण मेळोवंक मागता एक घर बेगीन काणी पावोवच्या खातीर मागता एक भाव तसो एक जागो एडवान्स जाल्लो बेगीनसर आडकडी पयसो रजिस्ट्रेशन जावंक मागता भयण उरतावन एक भयण कॅन्सर पिडेस्त गुण तांच्या पसत मागता अँड्रूस आनी कुटाम तांच्या प्रत्येक किराद्या पसत मागूंक विनंती करतात बंद लायले म्हळ्यार भयणीच्या पांयांची बोळ मेळना ते पांयांक बोळ मेळोवंक मागता एक भयण बेळगांव तिच्या वडिलांक तावन मस्त कश्ट जाता मानसीक तरान कश्ट नासा तिची तिका सूख समजतात आनी कश्ट दितात ताचे मोती उस्माड मेळोवंक आनी मोती तिच्या मोती समाधान मेळोवंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक मागता एका भावान दिल्ले रीण पाटी मेळोवंक आनी आपली रीण बऱ्या तरान फारीक करून जावच्या पसत मागता हाचे पासून नाटली म्हणल्यार एका भुरग्यांक सुडाक उलोवंक आनी ताच्या मोतीची वाडा वळसावंक प्रायतीकीत बरें ताची ती वाडा वळसावंक ताची आवय बापूय मागतात आमची इरादे सुमी आमकां अर्तवरया आमच्या दैवीक अमृतसर त्या पसत मागा ह्या आराधना कुमो करता राधानी पसत मागया डिवायन टीव्हीच्या मलका पसत ताच्या कुटुंबा पसत ताचे सिबांदे पसत हांगासर ह्या आराधना कुमो करच्या व्हिडिओग्राफी करच्या संगीत दिवच्या भाव बिनी पसत ह्या डेकोरेशन केल्या दर बिनी पसत ह्या आराधना कुमो करता फुलां दिल्ल्या दानी पसत सक्कडा पसत आमी मागया आमची इरादे दवरया ह्या घडये सक्कड आमी सांता भक्ताची मजत मागया आनी ते संत भक्त आमकां ह्या घडये देवाची कृपा येता जेजू कडेन आमचे पसत मागतात ह्या घडये प्रत्येक भक्तीन आमी मागया सक्कड सांता भक्ताची मजत आमी राज करया ते आमचे पसत मागता आसतना ह्या घडये आमी आमकां सगळे आमचे भक्तीन सोम्याक समर्पया सांता भक्तानो आमकां मजत दिया सगळ्या संवसारा स्वार्था परगोडो करूं वावुरच्या सांता भक्तानो आमकां मजत दिया आकी पुही सगळे सरतळांनी जिवन ख्रिस्ती लोकांक भाग्यवान जावच्या सांता भक्तानो आमकां मजत दिया आमच्या पापसिबान बाबार्थाची भद्र कडप जावं पुही सभेक राखच्या सांता भक्तानो आमकां मजत दिया आमच्या बिस्वानी याजक आनी धार्मीक आनी देवाच्या परजेक मोगान सांबाळच्या सांता भक्तानो आमकां मजत दिया आख्या देवाच्या लोकांक प्रतीक जावं आमच्या कुटुंबांनी देवासमोर केरांक दिवच्या सांता भक्तानो आमकां मजत दिया बाबात विस्वारांच्या दर प्रचारांक धैर्य मेळच्या सांता भक्तानो आमकां मजत दिया बाबात स्वीकार केला नव्या शिजांनी दृढ रावच्या सांता भक्तानो आमकां मजत दिया जाणटे पंडितान पासलेल्या क्रिस्तांव पंगडांनी एकवटच्या सांता भक्तानो आमकां मजत दिया सर धर्माच्या लोकांनी जेजूक चडवंदार म्हूण वळखोवच्या सांता भक्तानो आमकां मजत दिया देवाच्या विस्तांत देव कुडयेन जेजूच मेस्या म्हूण वळखोवच्या सांता भक्तानो आमकां मजत दिया देवाच्या आनी क्रिस्ताची वळख ना त्या लोकांनी कनिस देवा ताणे पटेल जेजू क्रिस्ता वळखोवच्या सांता भक्तानो आमकां मजत दिया सर जनांगांनी राष्ट्रांनी परत समजून आनी शांतीन जियेवच्या सांता भक्तानो आमकां मजत दिया सर सरकारी अधिकारी निस्वार्थीपणे सेवा दिवच्या सांता भक्तानो आमकां मजत दिया
जर सुख शिकोणदारांनी स्वतःच्या समजणे घेऊनच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया जर पातकन देवाची काकुळटणी बोगसाने मेळच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया हर एक जिन्साचे पाता कदरतेला प्रत्येक जावन कुणीकरांच्या माट मंत्र करतल्यांच्या घी विचारांच्या खळजांनी देववीरां दूब जावच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया सैतानाच्या ताळण्यांनी दादोशी भक्तांना सुटका लाभच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया सांगतो आमी कनी एरपिडे बुरबे कश्टांच्यानी गुण जावच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया वकातनातल्या पिढे गुणक दल्ला सोसणीकाय लाभच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया झुजा बुरवी दोकळा बुरवी प्रकृती जानवता बुरवी कष्ट नष्ट भक्तने कुमोक मेळच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया वाऱ्यार उदकांत भुमीर पयण करतना अवघडांत तें राखच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया भुंय बाटांनी कारखान्या कचेरींनी वावरच्या कामेला बोरी बोलायके नीतीची मजुरी मेळच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया विद्याश्रयांनी शिकोवच्या शिक्षक शिक्षिकींक विद्यार्थींक करी जाणवाय लाभच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया समेत युवक युवतींनी नितळ निष्कळ जिणेची येवच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया समेत मनशांनी अमाल मदक द्रव्य झुकारी आणि लैंगिक दुरुपयोग पयस करच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया बाळो बाजार आणि व्यवस्थित दंबे करतले जिमोन वाळच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया स्त्रियांक अत्याचाराने अनिदयना जावच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया प्रायवंतांक गरजेचो आदार मेळच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया सुरांक असुरांनी मोग मेळच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया समेस्तांक नाम तयार मरणांत निवारण बऱ्या मरणाची कृपा मेळच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया आद्य सुंदर निर्मळ परिसर आणि शांत वातावरण आसच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया समेस सरिल्या बावरतनी पुरगतीन ते सुटून सर्ग रजा पावच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया गणेश शास्त्राच्या बोधनाक संपूर्ण जावच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया आनी समेस्त निसर्गींच्या सुखा पावच्या संत भक्तानो आमकां मजत दिया सगळे आमी दिंबेर पडया ह्याकडे सगळे शांत भक्त आमच्या खातीर ह्याकडे मागोन आसात हर एकला संता भक्ता देवदत्त संगी आमी सगळे सोम्याची स्तुती करया हालेलुया म्हणल्या सर्गीचे गायन त्या सर्गीच्या राधा देवदत्ताच्या संता भक्ताच्या गायत असताना आमी सकट त्यांचं हालेलुयाची स्तुती गायन आमी करया आणि याकडे देवाची स्तुती करया सकट पिढे शिडे तावन वायट आणि गोड्या सक्ती तावन बंदडे तावन आमकां सुटका लाभतली भलायकी शांती समाधान सकट आमकां देव दत्तलो हालेलुया 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 देवदूतांना संता भक्तांच्या खातीर मागा हालेलुया हालेलुया देवा सर्गीच्या देवा बापा देवता सर्गीच्या देवा पवित्र याकडे आनंदाने महिमा स्तुती जाऊ तुका तुझ्या पवित्र सत्तेन देवा तुझ्या सत्तेन देवा सर जे सुटता आला बाई संता भक्ताच्या सर मजती झालेल्या पवित्र जरियेतल्या विरुद्ध जिजो याकडे देवा सर्गीच्या बापा जिजो ख्रिस्तात पवित्र आत्म्या आमकां सुट्टाला बाई सर पिढे ताण तुटकाला बाई आमकां बरी कर आमच्या सौंदर्य बंदड कानवडे सैतानाच्या हातात आमकां थोडे माठ मंत्राची कोणे सगळं एका सौंदर्य बंदड आमकां तुटले हालेलुया 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 जेतो 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 पवित्र प्रेम तुझ्या आत्म्यामध्ये प्रस्तावरे रागरे कर पवित्र सगळं तंत्र बांधते प्रधानच्या पवित्र बनवताना बाई येतला सगळे सर्गीचे पाप जरे कोणे तुझ्या मौत नसती सुटका आमकां दी येते पवित्र आत्म्या जरे येतो हम अदेश माध्यम लया हालेलुया 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 हालेलुया
Sacramenta Sasnanamankoya Urvilata Rupavotla Novyoriti Adarya Sovorvejastatvisha Bhavarta Chembal Devya Zashin Bapa Tashin Sputa Urasari Stuteza Podvi Maima Sasna Sasna Yekastalyan Arseda Spirita Sama Samina Varta Amen. प्रार्थूया हे देवा आमचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचो उडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सुडवणीचो प्रसादान ते आमी बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मेस्तर मान करूंक आमकां दयान फावो कर जो जेतान राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. निराशी जाल्ल्या सर आमकां दितूं बरवो सोम्या तुजेर सर आमची पातयेणी आतांनी सदां यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्ल्या गांवाक पयाण करता तुज्या